दोन एक वर्सां फाटीं गोंयान अचानक खुबश्यो लँड ग्रॅबिंगाच्यो केसी रजिस्टर जावपाक लागल्यो आनी त्यो इन्व्हेस्टिगेट करपा खातीर गोंय सरकारान एक खासा एसआयटी नेमली आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें. पण ह्यो केसी इन्व्हेस्टिगेट जाता आसतना तेंची जी मोडस ऑपरेंडी आसली आनी फुडाराक ह्यो केसी ज्यो लोकांच्यो जमनी लँड ग्रॅबिंगान सापडल्या त्यो परत कश्यो करप, जेंच्यो सेल डीड्स बी जाल्यार त्यो परत कश्यो करप, ह्याचेर पुराय डिटेल अभ्यास करपा खातीर रिटायर्ड जस्टीस वी.के. जाधवाच्या सकयल एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज गव्हर्मेंटान नेमलेले आनी तेणी खुबशी रिकमेंडेशन दिल्ले कायद्या भितर कितें तर दुरुस्ती हाडपाक जाय आनी ह्यो ज्यो जमनी ज्यो लँड ग्रॅबिंगाच्या हितून सापडटा त्यो कश्यो वांटोवपाक जाय. त्या रिकमेंडेशनाच्या आदाराचेर आनी हायकोर्टाच्या मान्यतायेन गोंय सरकारान सद्या ह्यो ज्यो केसी ऑलरेडी चालू आहा त्यो हँडल त्यो डील करपा आनी ते डिसायड करपा खातीर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट जज 1 आनी एडिशनल सेशन जज आनी साऊथ गोवा तसो डिस्ट्रिक्ट जज 1 आनी एडिशनल सेशन जज साऊथ गोवा म्हणजे मारगांव आनी पणजे जे कोर्टान आहा तांकां अपॉयंट केल्या, तांकां डेजिग्नेट केल्या. ते हे सगल्यो केसी सांबाळटले जो पर्यंत सरकार एक कायदो नवीन कायदो हाडून ह्यो सगल्यो केसींचे सेटल करिना तो पर्यंत ह्या दोन जजां कडेन नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा ह्यो केसींचे हियरिंगां जातली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फारी वांगडा लोकेश शिलकार, पुरंडा खातीर.